Increasing corona cases and lockdown situation has made people difficult to move out of their houses. Going to a hospital or medical store has been so difficult. But now, no worries. Contact Apna Bhada. Apna Bhada offers you free car service in this pandemic time. Call us or WhatsApp us. नमस्कार येवकार गोवा टुडेत हांव उष्मा पेडणेकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. चक्रीवादळ येवन 5 दीस अजून कांय वाठारांनी लायट उदक ना. मुख्यमंत्र्याच्यो भोवण्यो शेतां भाटकार नुस्तेकार मार बशिल्ले लोक रावता लुकसाण भरपायेक. अठरा वर्सांवेल्यांची 32,000 वाशिनां सोंपली. फुडले स्लॉट जुनात. भायले राज्यांतले कांय लोक ऑनलायन बुकिंग करून गोंयांत घेतात. या स्लॉटाची वाशिनां खात्यान घेतली दखल. कोविड दुयेंतींक हॉस्पिटलांनी खाटी उपलब्ध करूंक सरकाराची डेडिकेटेड हेल्पलायन. दोनूय जिल्ल्यांनी नोडल अधिकारी. ब्लॅक फंगसान एकलो गेलो. सध्या 5 दुयेंती. सॅनिटायझेशन मास्क डिस्टन्सिंगा बरोबर घरा कचेऱ्यो कामाचे सुवातींनी व्हेंटिलेशन महत्वाचे. कोविड प्रबंधनाचेर केंद्राची मार्गदर्शक तत्वां. प्रधान सल्लागाराचो सल्लो. टॅक्सींक डिजिटल मिटरांचे बुकिंग सुरू. 4 खासगी सेंटरांचेर बुकिंग. पयले दिसा बुकिंग ना. टॅक्सीवाले पेटले तेमाक. येरादारी खाते म्हणटा डीजी मिटर ना, परमीट रद्द. आणि बेळगावच्यान गोंयांत भाजी पुरवण पडटा जाग्यार ट्रेडरांनी बंद दवरिल्ले होलसेल मार्केट सुरू. वीक एंडाक कडक लॉकडाऊन. भाज्यो गाडयो भरभरून गोंयांत. भाजयेचे रेट पडले. चक्रीवादळ येवन 5वो दीस अजून कांय वाठारांनी लायट उदक ना. आदीच कोविडात स्टाफ उणो. लॉकडाऊनात लेबर ना. मात वीज खाते फायर ब्रिगेडीचो वावर भर पावसात दीस रात झुजा पावण्यार मुख्यमंत्री भोवण्यो करून परिस्थितीचो अदमास घेत आसा. आमदार उपजिल्लोधिकारी पुलीस फायर ब्रिगेडी बरोबर बसका. वादळाचो दणको बशिल्ल्यांक भरपायेचे सरकारी उतर. लोक रावता भरपायेक. आयतारा तोते वादळाची 24 वरां धुमशाणां आनी घरा लायटीच्यो मुळाव्यो सुविधा शेतां भाटां नुस्तेमारी धरून 40 कोटींची प्रॉपर्टी काबार. दर्यादेग वाठारांत चड मार. बुधवारा उत्तरेत दिवचल पेडण्या बार्देशाची भोंवडी केल्या उपरांत ब्रेस्तारा मुख्यमंत्री आमदार पावसकाराक घेवन धारबांदोड्या पावलो. थंय ताणें फोंड्या धारबांदोडा तालुक्यांत वादळाच्या लुकसाणीचो अदमास घेतलो. धारबांदोडा तालुक्यात विजीट केली. म्हज्या बरोबर आमचे मंत्री दीपक पावसकर, सांगवा अध्यक्ष गोंडबाई तेंडुलकर, कलेक्टर साऊथ, उजिका डेप्युटी कलेक्टर आणि कन्सर्न ऑफिसर्स सगळे जाण हांगासर रिव्ह्यू घेवपा खातीर उपस्थित आशिल्ले. सायक्लोनाचो व्हडलो इफेक्ट तसो धारबांदोडा तालुक्याचेर दिसूंक ना. बारीक 1-2-3 इन्सिडंट्स सोडले. एक 3 जाग्याचेर घरांचेर ल्हान ल्हान झाडां पडली. पूण आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स आनी बाकीच्यांनी इनिशिएटीव घेवन रोखडे क्लियर केले. धारबांदोडा तालुक्यात 100% पावर रिस्टोर जाल्या. 100% उदकाच्यो कांयच समस्या ना. ते सगळ्यांनी खूब बरें काम विदीन शॉर्ट स्पॅन करून रिज्यूम केलां. थंयच्यान तो केप्यां सांग्यारूय वचून परिस्थिती पळोवन आयलो. त्या उपरांत आयज ऑलमोस्ट आफ्टर द 30 इयर्स आमी पळयता की अशा पद्दतीचें वादळ जें आसा हें केन्नाच येवंक नासलें. लोकांक अशा पद्दतीच्या वादळाचो अनुभव ना. म्हणून बऱ्याच जाणांक दिसता की आत्तां केलां आत्तां जावचें बरें म्हणून. तेन्ना येदी व्हडली डॅमेज जाता ते रिस्टोर जावपाक थोडोसो उशीर लागता. हे पावर रिस्टोरेशन आमचे दोनूय ईईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतला. 1-2 वाड्यावयले आयज जातले. उदकाचें रिस्टोरेशन 100% उदकाक सगळ्या जाणांक मेळटा हें तांच्यांनी कन्फर्म केलें. मातसो हेवटेन तेवटेन जरी प्रॉब्लेम एखाद्या वाड्यार जरी जाला आसत जाल्यार तेंय तांच्यांनी मॅनेज केलां. दिवचले खंय 2 कोटींचें लुकसाण. सरकारी प्रॉपर्टी सयत लोकांच्या घरांकूय बरोच मार बसला. शेतकार भाटकारूय भरपाय हातार पडची म्हूण रावल्यात. रिपोर्ट घेवन लुकसाण भरपाय दिवपाचें मुख्यमंत्र्याचें उतर.
ताच्या व्यतिरिक्त जे मेजर आनी मायनर लॉस जाल्या कोणाच्या घराचे तेंकां एप्लिकेशन्स आमी डेप्युटी कलेक्टरांनी सबमीट करपाक लायल्या जाता तितकें तांकां बेगीन मदत जी आसा ही दिल्ली वयतली. तिसरें झेडिओ हांगा आशिल्ली एग्रीकल्चर लॉस ही हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स म्हणजे आंबे आसतले, फणस आसतले, सुपारी आसतली, केळी आसतली, हाजो मेजर लॉस जो आसा त्या हॉर्टिकल्चर क्रॉपाचो जाला. तोय बी झेडिओक सांगला की 1-2 दिसांच्या भितर 20 तारखेपर्यंत तेय बी सबमीट करतले. मुख्यमंत्री सांजे काणकोणां वचून परिस्थिती पळोवन आयलो. काल नॉर्थ गोवान आशिल्लो, आयज काणकोणाचे फक्त येता आसतना धारबांदोडा गेलो, केप्यां सांग्यार गेलो, केप्यां गेलो आनी आतां हांगासर आयलो. येता आसतना म्हाका तेणें आगोंदा सगळे सायड दाखयले, कॉलाचे स्कूल पळयले तुजे कम्प्लिटली 100% बुडून गेलो. अणजुणचे नुस्तेकार सरकारी आदार मागतात. वादळान तांची व्हडी, काटाळ्यो, खोपी अशे नुस्तेमारीचे सगळे सामान काबार. माग बी व्हांवून गेले माझे 25,000. खूप जाणांच्यो गाड्यो गेल्यो व्हांवून. कोणाची व्हडी तडीक पडली, थोड्यांची बुडली, थोड्यांची व्हांवून गेली. जाता इतकी आमकां गव्हर्मेंटान मदत करची म्हणून मागता धरून. आतां कितें आमकां गव्हर्मेंट कितें हेल्प करूंक जाय न्हू. तुका कितकीशी नुकसाण जाली? म्हाका आतां एक 20,000 सुमार नुकसाण जाली म्हाजी. पळय सगळें खोपी मोडून गेली म्हाजी आनी कांयच ना पळय आतां. पोत्री वीत गेली व्हांवून तेजी. ते वडीक जाल्यार पुरक पडलो पळय तेन्ना फुटून गेली ती वडी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 18 ते 44 वर्सां वेल्यांक फुडले स्लॉट चड करून जुनात केंद्रा कडच्यान 30,000 वाशिनां येतलीं. ती जुना खातीर आसतली म्हूण इम्युनायझेशन अधिकारी दोतोर राजेंद्र बोरकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. भायल्या राज्यांतले कांय लोक ऑनलायन बुकींग करून गोंयांत येवन ह्या स्लॉटाची वाशिनां घेतात. खात्यान खंय सरकाराचे कानार घाला. 45 वर्सां वेल्यांचो मात जाय तसो रिस्पॉन्स ना. जे स्टेटीन फ्रंटलायन वर्कर्स डिसायड केल्यात तांकां आमचो हो कोटा जो उरला स्टेटीन प्रोक्युअर केल्लो तो डोस वापरपाची आमची इच्छा आसा. एज ऑफ नाव वॉट वी आर गिवन टू अंडरस्टँड इज हे 36,580 डोसीस जे आयिल्ले आसात दे आर फॉर अवर एंटायर मंथ ऑफ जून. सरकारान 18 ते 44 वयोगटांतल्या गोंयकारां खातीर विकत घेतिल्ली वाशिनां दुसऱ्या राज्यांतले लोक गोंयांत येवन घेवंक लागिल्ल्याचे आरोग्य खात्यान सरकाराचे नदरेक हाडून दिला. My only worry is many people from other states also have booked this, the portal being online. आणि तेका लागून आमचे थोडे स्लॉट्स फॉर अदर पीपल वतात. वी हॅव रिपोर्टेड दीस टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि तांकां एप्रोप्रिएट स्टेप्स घेवपाक लायल्यात. आमी मिनिस्ट्रीकूय हेजे विशीं कळयल्लें आसा. हाचेर विचारल्यार आरोग्य सचिवाची ही जाप. See, government has taken a considered decision not to discriminate anyone when it comes to administering vaccine in Goa, and that is in line with what all states have done. 45 ते 60 वयोगटातल्या लोकांचो उणो प्रतिसाद आशिल्ल्याचे दोतोरान उलोवन दाखयला. आमकां 18 to 44 ओवरवेल्मिंग रिस्पॉन्स आसा. मोर पीपल आर आस्किंग केन्ना आसतलें. मदींच मातसो आमकां एक हिकप आयलो बिकॉज ऑफ द वादळ जाल्ल्या कारणान. 2 वाशिनां मदलो अंतर कितलो आसचो आनी पॉझिटिव्ह जाल्यार केन्ना वाशीन घेवचे ताचेरूय दोतोर उलयलो. इट इज अ गॅप ऑफ 90 days फ्रॉम द टायम ही हॅज सफर्ड फ्रॉम कोविड. सेकंडली समजा एखाद्याक पयलो डोस घेतला आनी मागीर ताका कोविड जालो जाल्यार सुद्दां द गॅप रिमेन्स द सेम. अनदर 3 months ही शूड वेट एंड देन टेक हिज सेकंड डोस. थर्ड थिंग इज समजा फॉर एनी रिजन पेशंट वॉज एडमिटेड सिरियसली इल आशिल्लो फॉर सम अदर रिजन जाल्यार हाव लॉंग शूड ही वेट टू टेक द सेकंड डोस. आय मीन फर्स्ट डोस. देन अगेन इट इज 3 months. लॅक्टेटिंग वुमन कॅन टेक द वॅक्सीन व्हेरी सेफली बट प्रेग्नंट वुमन नॉट डिसायडेड एज इट. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. कोविड दुयेंतींक हॉस्पिटलांनी खाटी सोदूंक पडच्यो न्ही म्हूण सरकारान नवी वेवस्था जाग्यार घाल्या. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी कोविड एडमिशनाक 24945545 ही एकूच हेल्पलायन दवरल्या. प्रायव्हेट हॉस्पिटलां सरकाराचे नियंत्रणा खाला हाडले उपरांत भलायकी खात्यान नोडल अधिकारी नेमल्यात. ब्लॅक फंगस बादिल्ल्या 6 दुयेंतींतलो एकलो गेलो. गोंयांत ब्लॅक फंगसाच्यो आनीक केशी खंय सध्या तरी ना. I am also joined by Shri Nikhil Desai and Shri Prasad Lulhekar, the nodal officers for North and South District in terms of admissions and monitoring of patients into the 21 private hospitals that have been requisitioned. The system is that you are aware that there is a helpline number 249 45 45
which is operational 24/7, which only gives the information on bed availability. Now what we are also scaling it up, and anybody who wants to get admitted can call up this number and place his request. Whether the bed is available, that position will be informed to him or her. Thereafter, the call center executives will ascertain the actual current time position from the staff who are assigned on duties at his hospital. That we will be doing internally. The caller will be again intimated if there is a bed in a particular hospital, wherein then he will be asked to proceed to that hospital. Black fungus, which is one of the rare complications in COVID patients. So coming back on its update, we have not got any more cases after I told you that we had 6 cases of black fungus. Of these 6 cases, 1 patient expired basically because his CT severity score was 24. So we are not attributing his death to the black fungus. It is an incidental finding because his COVID score was also very severe. सॅनिटायझेशन, मास्क, डिस्टन्सिंगा बरोबर घरा वा कामा कचेऱ्यांचे सुवातींनी व्हेंटिलेशनान भायर भितर घोळटी हवाय महत्वाची म्हूण केंद्रान नवी मार्गदर्शक तत्वां काडल्यात. बंद ऑफिस आसल्यार एक्झॉस्ट फॅन लावचो, एसी चालू आसतना दारां जनेलां उक्ती आसची म्हूण ही मार्गदर्शक तत्वां सांगतात. खाक, थुकी वा शिंके वरवीं खंय हो व्हायरस चड पातळटा. पहले ये समझा जाता था कि केवल ड्रॉपलेट होती हैं, जो ड्रॉपलेट 1-2 फीट जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा. फिर ये देखा गया कि कुछ माइक्रो ड्रॉपलेट भी हो सकती हैं जो सस्पेंडेड रह सकती हैं सर्कुलेशन में, एयर में कम से कम 2-3 घंटे तक. कुछ स्टडीज़ ने कहा है कि 3 घंटे तक माइक्रो ड्रॉपलेट सर्कुलेशन में रह सकती हैं. तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो हम लोग बताते हैं ड्रॉपलेट के लिए 2 गज की दूरी मेंटेन रखना ज़रूरी है और विंडोज़ को खोल के रखना, बढ़िया एरेशन हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो कमरे का. और ये तो हम लोग को वास्तु में भी बताया जाता है कि सूरज और हवा आना जरूरी है. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मिळूया. बढ़ते हुए कोरोना और लॉकडाउन के कारण आपको आने जाने में हो रही है मुश्किल? चिंता ना करें, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में अपना भाड़ा आपको मुफ्त की सुविधा उपलब्ध कर रहा है. सुविधा पाने के लिए तुरंत कॉल करें या व्हाट्सएप करें. टॅक्सिंग डिजिटल मिटरांचे बुकिंग ब्रेस्तार सावन उक्ते जाले. गोंयभर 4 खासगी सेंटरांचेर बुकिंग सुरू जाला. बुकिंग करून 7 दिसा उपरांत तारीख थारावन मिटर बसोवंक मेळटले. टॅक्सीवाले येरादारी खात्यात पावले. गोवा मायल्स बंद केल्यारूच डिजिटल मिटर बसयतले म्हूण तेम. टॅक्सी परमिटां सरेंडर करपाची तयारी. येरादारी खातें म्हणटा डीजी मिटर ना, परमीट रद्द. हायकोर्टाच्या अर्दे उपरांत गोंय सरकारान ट्युरिस्ट टॅक्सींक डिजिटल मिटर बसोवपाचें वेळापत्रक तयार केलां. मिटरांचे बुकिंगाची वेवस्था ब्रेस्तार सावन 4 सेंटरांचेर उक्ती जाली. सध्या तरी पहिल्या दिसा इन्क्वायरींक कॉल येतात. बुकिंग कोणे करूं ना म्हूण रोजमेरता ऑटोटॅक प्रायवेट लिमिटेडचो IT मॅनेजर रजत कापडीन प्रुडंटाक सांगले. एक आमकां 7 दीस मदीं लागता. तो आमचो मदलो प्रोसेस आसा. तातूंत आमकां सीम एक्टिवेशन आनी लिगल मॅटरची स्टॅम्पिंगाचो प्रोसेस आसा. सो त्या खातीर एक 7 ते 10 दीस वता. सो बुकींग आज जाली जाल्यार 7 ते 10 दीस जावन तुमकां मागीर डेट अपॉइंटमेंट घेवपाक मेळटली. सो ती डेट तुमच्या कन्विनियन्सार तुमकां जाय तशी घेवपाची. तुमकां टायम फ्रेम बी दिला अमके टायमान सगळें कवर तशें कितें आहा? सध्या आमकां सांगला एक अरावंड 6 मंथ्सान कंप्लीट करपाक जाय. कंप्लीट करपाचें. सध्या ताजो टोटल अमाउंट इज 11,234 इन्क्लुडींग GST. ताज्या फुडें बाकीचो अमाउंट आसा. आतां 1 वर्साची वॉरंटी बी आसता ताका. सो कितें रिपेर आसा ते आमी करून दितले.
बुकींग येवना पूण आमकां इन्क्वायरीज आयिल्ल्यो. दुसरे वटेन टॅक्सीवाले तेमाक पेटल्यात. ते येरादारी खात्यात पावले. गोवा मायल्स बंद केल्यारूच खंय डिजिटल मिटर बसयतले. वेळ पडल्यार परमिटां सरेंडर करपाची भाशा उलोवन दाखयतात. हे माझे परमिट हांव तुजे कडेन हें करता. हे तूं तुजें कितें आहा तें कर. 140 पळय गेला थंय आतां एक फोन काड आनी आमकां पूर पत्ता लाग. हे माझे पयलीं परमिट सरेंडर कर सर. डिजिटल मिटर बसयले ना जाल्यार टॅक्सींची परमिटां टॅक्सीवाल्यांक नोटीस दिनासतना रद्द जाल्ल्यात जमा अशें येरादारी संचालक राजन सातार्डेकरान हे आदींच स्पश्ट केलां. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. दिल्ली आप सरकाराची कोविड बाधित लोकांक पॅकेज. कोविडान सोपिल्ल्यांचे फामिलींक 50,000 आणि दर म्हयन्याक 2,500. अनाथ जाल्ल्या भुरग्यांक 25 वर्सां मेरेन म्हयन्याक भत्तो, फुकट शिक्षण. रेशन कार्ड आशिल्ल्यांक ह्या म्हयन्याक 10 किल तांदूळ फुकट. गोंय सरकारानूय अशीच पॅकेज गोंयकारांक दिवची म्हूण आपाचो राष्ट्रीय म्हणयारो राघव चड्डा मागता. The Honorable Chief Minister of Delhi, Shri Arvind Kejriwal, made some very important and significant announcements yesterday in order to cater to those who have suffered the most in the COVID pandemic. He made 4 significant announcements. Number 1, every person who has died due to COVID in this COVID wave, their family members will get a compensation of 50,000 rupees. Second, if kids below the age of 18 have lost both their parents and have essentially become orphans due to COVID, the government of Delhi, the Kejriwal government, will provide free education to them up to the age of 25 and also give them 2,500 rupees of monthly pension. Third, if who was the principal breadwinner for his or her family, if that person has died due to COVID, 2,500 rupees to his family will be given every month. All those who are ration card holders in Delhi will get 10 kgs of ration this very month absolutely free of cost. I urge that the government of Goa, the Pramod Sawant government, also takes a leaf out of the Kejriwal model of governance. बेळगांवच्यान गोंयांत भाजी पुरवण जाग्यार येता. वादळी उटंगारा उपरांत 2-3 दीस होलसेल मार्केट बंद आशिल्लें. आतां बेळगांवां शेनवार सकाळी 6 ते सोमार सकाळी 6 मेरेन कडक वीकएंड लॉकडावन. ताका लागून होलसेलरांनी आशिल्ली नाशिल्ली भाजी गाडयो भरभरून गोंयांत रवाना केली. पीक भरपूर जाल्ल्यान भाजेचो रेटूय बरोच पडला. बेळगांवच्यान खासा रिपोर्ट. बेळगांव आयज भाज्यांचो भरपूर पुरवठो जाला. साधारण 1,200चे वयर ट्रक आयल्यात अशें वेपाऱ्यांनी सांगले. सकाळी 5:30 जी आवक सुरू जाल्ली ती आवक 8:30-9 मेरेन सुरू आशिल्ली आणि ह्या खातीर जो सप्लाय आसा तो खूब वाडला. हाचें कारण म्हळ्यार जे 2-3 दीस बंद आशिल्लो हांगाचो होलसेल व्हेजिटेबल मार्केट त्या पासत हो सप्लाय वाडला आणि व्यापाऱ्यांनी सांगले ते प्रमाणे भाज्यांचे दर लेगीत उणे जाल्यात व स्थिर जाल्यात. आयज गोंया लेगीत भाज्यांचो भरपूर पुरवठो जातलो अशें वेपाऱ्यांनी सांगला. ह्या फुडल्या 2 दिसांनी भाजी खूब सवाय जावपाची आसली पूण कर्नाटक सरकारच्या आदेशा वयल्यान बेळगांवच्या जिल्हाधिकाऱ्यान येत्या त्या शेनवारा सकाळी 6 वरां थावन ते सोमार सकाळी 6 वरां मेरेन कडक लॉकडावन जाहीर केला आणि ह्या लॉकडावनांत फक्त दूध, वखदाची दुकानां, दवाखाने आणि वैजकीकरणां सोडल्यार भाज्यो व किराणी दुकानां हे सगळे बंद उरतले. आणि ह्या निर्णयाक लागून आयज आणि फाल्यां लोकांनी भरपूर भाजीचो जो डिमांड आसा तो खूब वाडला आणि ह्या पासत भाजीचे दर जितले उणे जावपाक जाय आसले तितले जावंक ना तरी पूण ते स्थिर उरले.
वरा भितर तुवें CHCक 10 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर दिले म्हूण सोपटेक मुख्यमंत्र्याची तोखणाय. बाबाशानान नव्या 45 वर्सां वेल्यांक वाशीन सेंटर उक्तें केलां. वास्कोचो उद्देजक आनंद बोसान चिखले उपजिल्लो हॉस्पिटलाक ब्लड टेस्टिंग मशीन दिला. झेरोदा कंपनी आणि अल्वेनार्स आलेमावाचे यादीन पूत वॉरन आलेमावान पणजे महालक्ष्मी कोविड केअर सेंटराक ड्युरा सिलिंडर दिल्यात. गोंयभरच्यान आदाराच्यो खबरो. गोंय राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत दनपारात हांगा विजीट दिवन गेल्ले आनी विजीटीच्या टायमार डिक्लेअर केल्लें की एक 10 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आपूण धाडून दिता म्हणून. 8 वरां भितर हे 10 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर तेंच्यांनी आमच्या CHC तुवें हे धाडून दिल्ले आहात आनी हे आमचे पर्सिस्टंट फाउंडेशन हेंच्यांनी खंय तरी डोनेट केल्ले, म्हणजे CMान डोनेट केल्ले. नक्कीच हेचे फुडें केन्नाच खंयच्याच कोवीड पेशंटाक ऑक्सिजनाची कमतरता, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सिजन हे प्रॉब्लम क्रिएट जावचे ना. आमी पयले ते कॅम्प केल्ले आख्खे सवय कॉन्स्टिट्युएन्सी सवय विलेजांनी वेर्ना नागवाल लोचोली माजोर्डा बेतालबाती आनी आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. एक विलेजीन 350-400 अशें करून सगळे जालोले. तरी आसतना मागीर तो लोक 45 आमगे उलो आहा ताका लागून आमी वॅक्सिनेशन सेंटर आमी CMाक मागून हाडा. In this COVID times, we have been working very closely with our MLA and especially Babashan, who has done a lot of work for our village. He has, in this COVID times, he has kept a doctor who is going to check on home isolation patients. He is also working very closely to get the asilo in Majorda, that is my village. हे एक्चुअली आमकां ते कोविड पेशंट आसा तांकां तेंचे प्रोग्रेस जे जेन्ना एडमीट जाता तांकां जो ट्रिटमेंट दिवपाचो प्रोटोकॉल आसा आनी तांकां स्पेसिफीक जे वखदां घालपाक जाय ते हे टेस्टान आमकां कळटा. It helps to know the progress of the patient. If the levels go down, that means the patient is improving. No chances that he will get any complication of COVID. यही फॅसिलिटी आमचे फक्त GMC, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पोंडा आनी म्हापसा आसिलो थिंगा आसली. आज ही आमकां मेशिनां दिला. आनंद बोस जे म्हाजे फ्रेंड आसा हेजे आदीं तेणें हेरूय इक्विपमेंट दिला हे हॉस्पिटला खातीर एकूच कामा खातीर. सोसायटी वी हॅव टू गिव बॅक समथींग टू सोसायटी अशें हो हेतू घेवन तेणें दिला. For our center, we today have this entire Dura, which can take as many as 60 oxygen cylinders worth of oxygen in the liquid form. It is given to us by Mr. Nikhil Kamath from Zeroda and Mr. Churchill Alema and Warren, who has taken the trouble of bringing it in a crane form all the way. A very old and dear friend of mine. I just had to call him once and tell him that Goa needs your help. He's been supporting a lot of people in Karnataka, in Bombay. Founder of Zeroda. I just want to say a big thank you to him and a big thank you to our leader Churchill Alema for coming out and supporting and making sure that we are making our own kind of a campaign to fight against this corona. ह्या बुलेटिनींतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.